प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 1 ते 4 पर्यंत. लूक chapter 21 verses 1 to 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. धोर्मपेटेन आपलें दाण देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पडयली. आनी कोण एकले गोरीब दोळदिरे विधवेकूय 2 लॅपटॉन घालताना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे गोरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें. तर आनी समेस्तांनी आपणाक ओगळे आसलें तांतलें काडून देवाक समोर पिल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तें घालें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता की एक विधवा बायल कितें करता. ती आपलें दान देव मंदिरांत घालता आनी जेजू थिंचो चोत्रायन पळयता की लोक थिंचोर आपलें दान घालता आनी ही विधवा बायल आपलें दान घालता तें. आनी तो पळयता की जो लोक थिंचोर दान घालता तांचे परस जें सगळें आहा तें, म्हणजे ताचे कडेन खूब गिरेस्ताय आहा, तातूंतलें काडून ते घालतात. पूण ही विधवा बायल फकत 2 लॅपटॉन घालता. आनी जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता, ही गरीब विधवान सगले परस अदीक घालें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पळयता की हे गरीब विधवा बायलेन फकत 2 लॅपटॉन, म्हणजे आयज तुका म्हणूंक जाता 2 पयशे, आयज तुका 100 रुपयांक चड कांय मेळचें ना. आनी कोण 2 पयशे काडीत जाल्यार आनी थंयसर इगोर्जेन खंयसरूय देवा कडेन दीत जाल्यार कोण म्हणटलो, अरे कितें घालां हाणें. हांव म्हणना आयज कोण 2 पयशे घालतलो, हांव म्हणना कोण 10 रुपया घालतलो. पूण भाव भयणीनो, आयजचो पयशांक 2 पयशांक जो वालोर आहलो 50 वर्सां पयलीं, तो आयज 2 पयशांक ना. पूण जेजू पळयता की जेन्ना ती 2 लॅपटॉन घालता, जेजू म्हणटा, हे विधवा बायलेन सगल्या परस अदीक घालें. आनी थिंचो लोक म्हाका दिसता खूब पयशे घालतालो इगोर्जेन देव मंदिरान. पूण जेजू म्हणटा, ह्या विधवा बायलेन सगल्या परस अदीक घालें. कित्याक गाय 2 लॅपटॉनाचो कसलोच वालोर नासलो संवसारान. समजा तिचो एक दिनार आहलो आनी 2 लॅपटॉन आहले, एका दिनारावून खूब वस्तू घेवंक पावतलो आहलो कोण मनीस. पूण 2 लॅपटॉन एकदम ल्हान आसलें दान. पूण देव पळयता की ही जी विधवा बायल आसली तिका कितें जिवोंक आसलें तें तिणें सगलें घालें. आनी आयज आमकां कळोन येता भाव भयणीनो की देव भायल्यान थान पळयना, तो आमचें काळीज पळयता. देव आमचें काळीज पळयता. जेन्ना आमी दिता, फकत कोणाक पयशेच न्हय, आमी कितेंय दिता, आमी आमच्या काळजान कितें आहा तें आमी दिता. भाव भयणीनो, चड करून लोक कितें करता, कोण तांकां बरें दीत जाल्यार ती तांकां बरें दितात, कोण तांकां वायट करीत जाल्यार तांकां वायट करतात. म्हणजे आमचें देणें हो आमचें दिवपाक आमी चिंता कशें की कोण आमकां दीत जाल्यार आमी तांकां दिता. पूण देव पळयता आमचें काळीज. आनी जो कोण देवाच्या मोगान भरलेलो आसा तो पळयना की कोणें ताका दिलां कोणें ताका दिवंक ना. तो दिता कित्याक ताणें देवाचो मोग आपणायला. म्हणटच भाव भयणीनो, समजा कोणें काडले आनी 1 लाख रुपया दिलो, संवसारचो लोक कितें म्हणटलो, अरे ताणें 1 लाख दिलो, कितले व्हडले पयशे जाय, ताचे कडेन करोडाचे पयशे आहात आनी ते चोरून खाल्यात कोण जाणो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना कोणें 1 लाख दिला, सगलो लोक व्हडल्या थाळ्यान ताळयो मारून ताचें नांव काडून पेपराचेर घालून आनी ताका इगोर्जेन पासून व्हडलो मान दिवन ते ताका पुकारतले.
पूण जो कोण समजा 500 रुपया घाल्या पूण ताका ते 500 रुपया जावन आसा 10 लाख. ताणें आपले पयशे काडल्यात आनी दिल्यात, कित्याक ताणें ते मोगान दिल्यात. देव ते ज्या मनशान 500 रुपया दिल्यात ताका देव म्हणटा ह्या मनशान ओदीक दिल्या, कित्याक देव पळयना तो पयशे कितले दिल्या ते तो पळयता आमचें काळीज. आनी भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी जेन्ना दिता, समजा आमचे कडेन 1 लाख हा, आमी काडटा आनी 5,000 दिता आनी आमी समजता की 5,000 दिल्या म्हणून आमी समजता की व्हडले दूड दिले म्हणून. पूण देव पळयता 1 लाखा म्हूण तुवें कितले दिले ते. समजा कोण आमचे कडेन 1 लाख हा, 1 लाखा ताका म्हणटात पर्सेंटेज, ती पर्सेंटेज 1 लाखाची आमी कितली दिली आनी कितली आमी आमच्या कडेन दवरली. देव पळयता ते आमचें काळीज. आनी भाव भयणीनो, बरी खबर म्हणल्यार जेन्ना आमी दिता देव आमकां चिकार भरून दिता. वय आमी समजता की दिले, आमच्या हातांतल्यान गेले, आमच्या बोल्सांतल्यान गेले, आतां आमी तें शेणलें. पूण खरें म्हणल्यार देवान जें पळयलें, मनशांनी पळोवंक ना, देवान जें पळयलें तो आमकां अशें आशिर्वाद दिता, अशी बेसांव दिता, कित्याक आमी जें दिता देव आमकां तें देव आमच्या बँकीन वा आमच्या घरांनी पयशे सात दुड्यांचो येवन दिवचो ना, पूण आमकां अशें बेसांव आसतलें, कित्याक जो कोण मोगान दिता ताका मोगच मेळटा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी पळयता ह्या विधवा बायलेन कितें केलें तें, जेजू म्हणटा तिणें सगळ्या परस ओदीक दिलें, फकत 2 लॅपटॉन दिल्ले. थिंचर लोकांनी दिनार म्हणजे 10 दिनार, 100 दिनार, 1000 दिनार घातलेले. पूण खरें म्हणल्यार मनीस पळयतलो लागलो, अरे ताणें इतले दिनार दिले आनी तिणें फकत 2 लॅपटॉन दिले. पूण देव तें पळयना, देव पळयता आमचें काळीज. 2 लॅपटॉन त्या दिसा जावन आसलें त्या विधवा बायलेचें व्हडलें देणें, व्हडलें दान, आनी देवान तिका मान दिलो. आनी आयज 2 वर्सां जावन आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, ह्या विधवा बायलांन जें केलें तें आजून आमी ताजेर आमी नियाल करता. आनी आयज आमकां जेजू म्हणटा ज्या भाशेन त्या विधवा बायलेन तें 2 लॅपटॉन दिले, ते 2 लॅपटॉन फकत तिचेच कडेन तितलेच आहले, तिचे कडेन आनीक नासले, की तर तिचे कडेन 1 दिनार आसलो आनी तिणें फकत 2 लॅपटॉन दिले. तिचे कडेन 5 लॅपटॉन आहले आनी तिणें 2 लॅपटॉन घाले. 2 लॅपटॉनूच जाल्ले तिचे कडेन आनी ते सगळे तिणें तें दान केलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणना सगळे दियात, पूण तो पळयता आमचें काळीज. आमचें काळीज जें मोगान भरलेलें आसा, तें मोगान भरलेलें आसा जाल्यार आमच्यान मोगच दिवंक जाता. आनी मोग आमी जेन्ना दिता, मोगाचो पीक त्यो आमकां दिता, सगळें आमच्या जिवितांत मेळटा. कित्याक आमी मोग देवाचो पवित्र आत्म्या उद्देशी आपणायला, तोच मोग आमच्यान दिवंक जाता. ना तर आमी मनशाचो मोग दितले, तूं म्हाका बरो कर हांव तुका बरें करता, तूं म्हाका वायट कर हांव तुका वायट करता. पूण जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता, आमी आतां तो मोग आमच्या दुस्मनांक पासून दिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून हें मोगाचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव